बरेचसे लोक म्हाका विचारता हांव BLOचेर कित्याक उलयलो. ब्लॉक लेवल ऑफिसर म्हणजे इलेक्शन मशिनरी भितर एक जो ऑफिसर आसता सकल हू गोज टू द म्हणजे बूथ वायज जो ऑफिसर आसा त्या ऑफिसरांक पणजे भितर एकाच म्हणजे 40 भितर एकच कॉन्स्टिट्युएन्सी 30 पैकी 28 जाणांची बदली म्हणजे बदली कशी 28 जाणांक न्यू अपॉइंट केल्या. ही ऑर्डर भायर सरनाका हातून कितें तरी दाल मी काला हे क्लियर दिसपाक लागले. ताका लागून हांवें इलेक्शन कमिशनाक एक डायरेक्ट लेटर बरयलें हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. कित्याक पॉलिसी कितें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन ब्लॉक लेवल ऑफिसर जे आसा तांची बदली जातली तांकां तुमी रिप्लेस करतले. पणजे भितरच कित्याक केलें इतलें मास सगळ्यांक रिप्लेसमेंट करपाची कित्याक म्हणून ऑर्डर काडली हाजेर हांवें इतलेंच केलां की चवकशी मागल्या. कित्याक पणजे आसा तो MLA मिनिस्टर तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आणि रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर हे कलेक्टर आणि तुझे डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलतदार हे तिनूय जे ऑफिसर्स आसात ते ताका रिपोर्ट करता अंडर द लँड रेव्हेन्यू कोड. म्हणजे प्रॅक्टिकली एक कंट्रोल असता. इलेक्शन ड्युटीज वेगळे आसत पण जेन्ना हे ऑफिसर ताका रिपोर्ट करता की वेदर दे हॅव कम अंडर प्रेशर ऑफ दीस MLA इतली चौकशी जावची हांवें मागणी केली.